प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 1 ऑक्टोबराच्यान जेटी वयल्या मिनाची येरादारी आनी निर्गत ना शक्य. मीन मेजपाक खात्याकडे सारकी ना यंत्रणा. मातशी थाकाय मेळपाची ती पासून सद्याक गेली. अपना घरातल्या 10 वर्साच्या भुरग्याक घुळी वखदां दिवन ताचे कडेन अनैसर्गिक शारिरीक संबंध दवरले म्हणून अपना घरातल्या दोगार कागाळ. घरान लज वगडायली. एमपीटी कोळसो हाताळपाक दिलो ना जाल्यार आमच्या पोटार पडटलो पांय. पगार दिवपाक आसचेनात पयशे. कामगारांनी उक्तायलो हुस्को. उटा कार्यकर्त्याचे हत्याकांड प्रकरणाक वेगळे मोडन. सीबीआयच्या आरोपपत्रात खुनाचो गुन्यांव काढलो. आरोपींचेर लायले सदोश मनीसवधाचे कलम. आणि चौगुलेच्या जोएल फर्नांडिसान जिखली आंतर कॉलेज सायकलिंग सर्त. नावेलीचे रोजरे कॉलेजीन जिखलो टीम टायटल. आता खबर विस्तारान. 1 ऑक्टोबर मेरेन मिनाचो आंकडो सोदून काडपाचें काम पुराय जावंक शकना. जेटी वेल्या मिना स्टॉकाची पळोवणी करपा खातीर सरकारान पंगड तयार केला. गोंयच्या वेगवेगळ्या जेटीचेर सांठयल्लो स्टॉक तपासपाचें काम हो पंगड करता आनी ताच्या उपरांत ताची निर्गत जातली. पूण ह्या पंगडान पळोवणी अजून पुराय करूंक ना. मिनाचो स्टॉक मेजपा खातीर योग्य यंत्रणा नाशिल्ल्यान हो उशीर जाला अशें आतां मुखार आयला. खण खात्यांतली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 1 ऑक्टोबर मेरेन म्हायती मेळप कठीण. जेटींचेर स्टॉक व्हडा प्रमाणांत. मेजरिंग टेप घेवन मेजप अशक्य. मेजपा खातीर खण खातें नवी यंत्रणा हाडपाची शक्यताय. स्टॉकांची निर्गत 1 ऑक्टोबरच्यान जावंक शकना. शेनवार मेरेन खण खात्याच्या पंगडान 20 जेटींची केली पळोवणी. जेटींचेर सुमार 11 दशलक्ष टन खनिज. खनिजाचो आंकडो मेळ्ळ्या उपरांतच जातली मीन निर्गत. रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंट मिडिया खातीर. एका 10 वर्साच्या भुरग्याक घुवळी वखदां दिवन ताचे कडेन अनैसर्गिक शारिरीक संबंध दवरले म्हणून अपना घरातल्या तिगा आड पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. ह्या घडणुकेक लागून सगळे शॉकात जाल्यात. भुरगे सुदारचे, तांकां सारकी सुरक्षा मेळची म्हणून अपना घर आसता. थंयच अशे अत्याचार जाल्ल्यान सगळे चाळवल्यात. फाटले कितलेशेच म्हयने अपना घर वादान सापडला. थंयसावन कितलेशेच भुरगे पळून वतात आनी गुन्यांवकारी प्रकारांनी पावतात म्हूण बोवाळ जाल्लो. आतां जें जालां तें सामकें शॉकात करपा सारकें. चायल्ड वेलफेअर कमिटीन दिल्ले अहवाला प्रमाण अपना घरातल्या 3 जाणांनी एके 10 वर्साच्या चल्याक घुवळी वखदां दिवन ताचे वांगडा अनैसर्गिक शारिरीक संभोग केलो. पुलिशेन प्रुडंटाक सांगले ते अशें. CWCच्या अहवाला वेल्यान आमी कागाळ केल्या. घडणूक खूब गंभीर आसा आनी तपास चल्ला. IPC आनी गोवा चिल्ड्रन्स एक्टा खाला गुन्यांव नोंद केला. अपना घरातले कांय भुरगे चोरयेच्या प्रकरणांनी सापडिल्ल्यान फाटल्या दिसांनी बरोच बोवाळ जाल्लो. आतां हें नवें प्रकरण जाल्ल्यान अपना घराची आशिल्ली नाशिल्ली लजय सामकी गेली अशें सगळे जाण उलोवपाक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. एमपीटीच्या बर्थ क्रमांक 10 आनी 11चेर कोळसो हाताळपाचें काम बंद जाल्ल्यान मुरगांव पोर्ट आनी रेल्वे कामगार संघान हुस्को उक्तायला. ही बंदी आनी कांय उरल्यार एमपीटीक कामगारांचो पगार आनी भत्तो दिवपाक कठीण जातलें अशें कामगार म्हणटात. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्ल्या आदेशाचें पालन करपाची मागणी ते एमपीटी वेवस्थापना कडेन करतले. Some vessel is coming where dirty cargo is not there. We used to wash the berth. If that is required, we will tell management and other agencies, let us not play with different agencies. We will do it. And it is costing very less. The person who is bringing a ship, he will wash the berths also. बथ क्रमांक 10 आनी 11चेर कोळसो हाताळपाची तात्पुरती मान्यताय उच्च न्यायालयान एमपीटीक दिल्या. पूण आवश्यक गजालींक पाळो दिवपाची मागणी वेवस्थापन एमपीटी कडेन करतले. We have decided to be after the management if at all if there is a lapse from Murmugaon Port Trust.
But now we think that we can make a request to Goa board, that is Pollution Control Board, and we will ask them to depute their officers at the spot of unloading and loading and let them monitor it. If suppose Potras is going beyond 5 meter height, let them stop the unloading. If they are not cleaning the berth, let them stop the work and ask them to comply with. If they are not washing the trucks, let them ask to wash there and then the trucks will go out. दुसऱ्याक बत दिवच्या पयलीं बत नितळ करपाचो निर्देश पोर्ट प्राधिकरण येरादारी खातें पोर्ट वावरप्याक दिवंक शकता आनी ताका लागून कोळशाक लागून जावपी प्रदूषण कमी जातलें अशें ते म्हणटात. हे तर बेगीन तर सुटावे जायना प्रश्न जाल्यार टोटल इकॉनॉमी ऑफ आमच्या स्टेटीची डिस्टर्ब जातली अशें म्हजो अंदाज आहा. रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. राज्यातले भाजपा सरकार गोंयांतलो मीन उद्देग काबार करपाक उठला असो आरोप काँग्रेसीन केला. राज्यातलो कायदो आनी सुवेवस्था सामकी काबार जाल्या अशें काँग्रेस म्हणटा. भाजपा फक्त फाटल्या सरकाराची टिका करता. सध्या चल्ला ताका कितें म्हणटले असो प्रस्न तांणी विचारलो. My demand is that सध्या law and order situation is worse than the Congress. So who is And we were being charged that we cannot take care of the law and order situation. I want to ask the Chief Minister, what is his reply? Come out clean. So who is Say I can't otherwise. कसिनोचो आदलो ऑपरेशनल मॅनेजर मजर आलम म्हणटा सुमार 95% दक्षिण गोंयांतले गोंयकार कसिनोन वचून खेळटात. On verifying all the CCTV, the footage and the documents, one will be shocked to notice that this casino are visited by 95% of Goan and just 5% of tourists. South Goa? It's South Goa. The number of tourists gaming to play in this South Goa casino is very, very low. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.